लुकाचें शुभ वर्तमान. पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू जोर्दाना तावन परत आयलो आनी आत्म्यान ताका अरण्यांत व्हेलो. थंय 40 दीसभर देंवचार ताका नाडीत आसलो. पवित्र आत्मो ताका हांगा थंय भोंवडायतालो आनी देंवचार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसा पट्टी ताणें कांयच केलें ना आनी ते दीस जातोच ताका भूक लागली. देंवचारान ताका म्हणलें, तूं तर देवाचो पूत, हे फातराक उंडो जावंक आज्ञा कर. पूण जेजू ताका असो प्रतिपाल केलो. पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा तें हें, उंडोच खावन मनीस जियेना. उपरांत देंवचारान ताका एका उंच जाग्यार व्हेलो आनी एकेच घडये भितर हे संवसारांतली सगळीं राजा ताका दाखोवन म्हणलें, हे सगळ्या राजाची पदवी आनी महिमा हांव तुका दीन, कित्याक हें सगळें म्हजें स्वाधीन केलां आनी म्हाका कशी आसा ताका हांव तें दितां. आनी म्हज्या पांयां पडशी जाल्यार हें सगळें तुजेंच जातलें. तेन्ना जेजून प्रतिपाल करून म्हणलें, बरयलोलें आसा, तुज्या सर्वेस्परा देवाक तूं नमस्कार करतलोय आनी ताकाच तूं बसतलोय. मागीर देंवचारान ताका जेरुजालेम व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कोल्चार उबो करून ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार हांगा थावन सकला उडी मार, कित्याक बरयलोलें आसा अशें, तुजो सांबाळ करूंक तो आपल्या दुतांक तुजे विशीं आज्ञा दितलो आनी आनीक एके सुवातेर तुजे पांय फातराक आल्दोना जावंक ते तुका आपल्या हातांनी उखलून दवरतले. पूण प्रतिपाल करून जेजून म्हणलोलें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करूं न्हय. आनी सगळे भासांनी ताका नाडले उपरांत देंवचार नेमलोलो वेळ पावसर ताचेर सरशिल्लो खडसरून गेलो. देवाचें उतर हें.